हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबिली. हे दिसांनी हो मेलवेर्स कम मॅड कम हो आतां न्यू फायल घेवन येला म्हणजे व्हिडिओ काडला. हांवें हूंय मुगे घर इल्लिगल काडलां आनी तें कोणी सांगिल्लें सगळें खबरो आनी मागीर तितून मुगे व्हिडिओचे सगळे अननेसेसरी इश्यू गेले. पूण मुद्दो आहलो तो ताणें आन्सर केलो ना. तुका एकू क्वेश्चन केला तुवें सँड माफिया केला ना, तुवें माती चोलना जाल्यार तूं पण घेवन घुसलोलो फाटी हेस्ताकू हो वालेंत बारेटो म्हणटाय ते कडेन विचार. आज तो तुजे बारा बसोन हनीमून कित्याक कोत्तो हांव काय नको, हांव तेजे कांय एलिगेशन एज ऑफ टुडे हांव घायना. पण जरी तर पंचायत सेक्रेटरी और खंयचो MLA तुका जरी तर कन्विन्स कोताय आनी हँड इन ग्लव्स रावन एक्स्टॉर्शन कोताय म्हूण कळ्ळें मागीर हांव मुगेलो प्रोसिजर फॉलो करतलोच विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी. कित्याक हो मनीस चिंचणकारां बायलां देखून हांव बिड्याक कोता. तुमगे तेगे व्हिडिओ आयकाय तुमी. आतां हांव पण सांगता ते मेलवेर्स कामाक दाखोवपाक ना. पयले सुवातेर तो मुजे आतां एक एलिगेशन घातात. मुगे क्वेश्चन थिंगा सोडय तेणें तो बेश्टी आतां न्यू एलिगेशन घाता तो गुमराह कोता. मुगे घर इल्लिगल आहा म्हणटा तो मुगे हो टॅक्स रेसीट हे मुगे माय पाहिजे घर फ्रॉम 1902 रिकन्स्ट्रक्शन केला. तितू इरेग्युलॅरिटीज आसतले बट इवन दॅट इज नॉट इलिगल बिकॉज रेग्युलरायझेशन लॉ आहा आतां. आनी हे रिकन्स्ट्रक्शन केलां इन 2002. सो आफ्टर दॅट द एक्ट हॅज चेंज इन 2008. बट ते खबरो सोड. सो आय जस्ट वॉन्ट टू शो डॉक्युमेंटेड एविडन्स हे मुगेले पोने घर म्हजे माय पाहिजे. ओके. दुसरें तो म्हणटा कित कोणा पासून डोनेशन काडूंक बाबू डोनेशन तूं काडा. अरे तुगे 5 रुपये देखून दिनाका हात जोड हांव तुगे 5 रुपये देखून दिनाका चोरयेचे. कोणा दुसऱ्यान सांगिल्लां बरें आहा डोनेशन दिवपा जाय हेल्प करपा जाय. तें आतां तूं बरेंपण पड दाखयता तें तुगेले भितर तें हरकत तो आतां भायर सोदतो. आनी आतां तुगे आनी एक बरेंपण तूं बिस्मांचें कोतना फकत बिस्माक क्वेश्चन कोता. बिशप पाद्री सांगना बिशप सांगना म्हूण तूं जाणा. बिस्मान तुगे पाटी येवपाचें फेस्ताचें मागीर आपयता आसलो तेका. मागीर तो तुका थिंग एक्सप्लेन कोता आसलो सगळें न्हू. तूं बरो पाप साहेबू. अरे पयलीं ते इगोर्जे कमिटी वच रे सारको. तूं सुदरावपा सोदता मरे. यू हॅव टू गेट इन टू द सिस्टम अँड चेंज. भायल्यान रावता ते व्हिडिओ काडा तुगे कंट्रिब्युशन कितें तें हांव नको. कित्याक 2-3 कितें केलें ती कोण मॅडल म्हगे फ्रेंडाक आनी कितें सांगता ते खबरो सोड. तुगे त्यो फायली आहाय तुगेल्यो म्हाका तुगे कितल्यो 17 कितें फायली आहाय टायम वयतलो बरोच. सो आतां आयज तुगे ह्या मुद्द्याचेर सांगता तुका. पयलें तुवें सँड मायनींग केलें ना तें पब्लिकली सांग. खोटा आहा म्हूण त्यो खबरो सांगना. तूं रेड हँडेड सांपळा तुजेर केस आहा चार्जशीट जाला. वालेन बारेटो विटनस आसलो ना नाजाल्यार वालेन बारेटो आनी तो कैमातुल्ला अहमदुल्ला म्हणटा तेणें ही केस हांवें इंटरव्यून घातले फुडें तुमी ती विथड्रॉ करची पडटली. आनी दुसरें म्हणटा तो CRZ लागत म्हणटा तो मुगे घराक. नाडा तुका खबर आहा CRZ 1, 2, 3 आहा म्हणून. मुगे घर कसान कितू पयस आहा तें चोयरी. बरें तें बरें आहा. मागीर मदें तूं आनी एक घुसपायता हांव हूंय साधू रेप कोताय पंडीत रेप कोताय तेंचे उलयना म्हूण सांगलो. हय ते उलयना एश कोन्न सोशल मिडियाचेर तुका दिश्टी पडटाय 2-2 दिसांनी व्हिडिओ तेका येताय तेंगेले. तेगे एवरी डे ऑल ओवर इंडिया कितें जाल्यार कितें जाता कोताय ते. पूण तूं केला आनी निर्भया केसीचें केला. अरे निर्भया कोण साधू संतान रेप केल्लो तो पॉयंट आतां थिंग घुसपायता. कोणा काय सगळें आनी तुगे कितें जालें तूं सिंकींग सेंडा बोळा. तूं चिकटा रेबडा वयत तितूलो तूं भितो येता तुका दिसता तूं वयर सोद ना. एक फोटीक जॉमेट्रीक फोटी मागीर पडली. फोटींचे फोटी तूं फोटी मारीत राव. तुका इतलो कंडिशन कोण उडयता आख्या चिंचोणी गांवांत. तुका एक मनीस पातेपना एक्सेप्ट तुजे बाराबर पळय तेच ते 20 जाण तुका सांगले जालें. आनी कोण तुजे बाराबर हें हांव कोत कित्याक म्हजे पासत कोना.
हे चिंचणकारांक बसवतूय कोता आनी आख्ख्या गांवच्या वेळी कॉन्स्टिट्युन्सी कोता आनी गोंयच्या लोकांक कोता हो लोकांक फोंडांक ना तेगे आनी जायत फायले मुगोडे त्यो काटो डेल्ली फायला तेगेली बेंगाला फायला मुगोडे बार एंड रेस्टॉरंटां फायला पेट्रोल पंपां फायल्या नुसी फायल्या मागीर थोड्या पयशांनी चिटींग केले त्यो फायले आहाय को इवन रेस्टॉरंटां हात त्या पयशा देखून पेंडींग आहाय गेले चिंचोणी गांवांतूच सगळेंच सो एसो तेगेल्यो एक एक फायली येता आतां आनी एक पॉयंट म्हळ्यार मेन तो म्हणटा फादर गाब्रियल फादर आनी आतां न्यू फादर हाडले फादर विक्टर म्हूण फादर वाड्यार फादर डायगो आनी ते डायगो बिगो तेणें पळोवलेले ती सगळ्यो फोट्यो ह्यो फोटी तेगे काडो म्हण न्हू इट्स नॉट दॅट म्हाका टायम ना ताका प्रूफ करपाक बिकॉज आय हॅव लिमिटेड टायम ऑफ लेस देन 10 minutes टू गिव इट टू यू ऑल दीस इज माय मेन आयडिया मेन वेली कॉन्स्टिट्युन्सीन भोव करून चिंतणकारां सांगता एका कोणे एक पयस दिना काय बोकले दिवंक कोणा काय हेका हो पयलीं बरे भाशेन येता मांडोली करपाक दोग जाण भावा मदें भयणां मदें भाव भयणां मदें केसां जाल्यार मत पोटूय आनी तितून वचून आपल्यागे मागीर थिंगा डिमांड वाडयता आनी बरेपण कोण दाखयता पूण लास्टाक एकले धमकी दिता हें मुकोडे आहा एविडन्स वाले बारेटा जरी तर ही स्टोरी जाण जावपा जाय तूं म्हजे बाराबर यो हांव तुका त्या मनशां बरें वता आनी दाखयता ओके आनी तिसरें म्हळ्यार फोटोय खबर तुका ती सांगिल्लें ऑलरेडी आनी चवथ म्हळ्यार तो तूं मरे रॉबिन हूड असो हे रॉबिन हूड कितें करता मरे आख्खो गांव चोताय आनी मागीर तितून तूं दोग तीग जाणां मागीर डोनेशन दिताय तूं कोणाक या तूं कोणाक सो तूं पयलीं क्लीन जाव नाजाल्यार तूं म्हाका सांगत तेश कोन्न तुजी बरी हांव येवपा ना आजून व्हिडिओ काडा तूं व्हिडिओ काडीत राव रे तुका एक्सपोज करीत रावत ना आतां हेजे मुखारी तूं आनी कोणा तुगे एकल्या चमच्या सांगो तुवें म्हाका धमकी दिव म्हूण म्हाका येयल्या धमकी कोण रॉंग मनशा दिल मरे ते धमकी मुगे काठूय तो फायल्यो मुगे बॉम्बे फायल काठूय बॉम्बे काड ना मोंदिगिरी शिंगता थिंगा काड ना रेजिना शिंगतालो थिंगा काड ना चोगले शिंगता थिंगा काड ना बॉम्बे डिप्लोमा केला थिंगा काड ना जाल्यार मुगे गांवच काड तुका मुगे गांवच कोण कांय सांगपा ना पॉलिटिकली कोणी म्हजे रॉंग उलय फॉर दॅट टायम आय एम जेलिंग विथ ऑल पॉलिटिकल लिडर्स मरे हां तूं फकत आपल्या बरें डिबेट करूया म्हणटा तुजे बरें डिबेट अरे तुगे लायफान तुजे बरें कोणें डिबेट केल्या ऑनलायन दाखय एकूच डिबेट जालो तुगेली तो कोण पोगो बिला लागून ते डिबेटीकूय जाल्यार दुसरो मनीस येवं ना तुजे बरें डिबेट करपाक आनी तुवें त्या भाडे एंकरा कडेन डिबेट करची पडली मुगे डिबेट म्हजे बारा कोण कोण बसले ते सांगल्यार तुज कानांतल्यान देखून धुंवर भायर सरतलो आय हॅव डिबेटेड वीथ पीपल लायक मनोहर पर्रेकर राधाराव ग्राशियस दोतोर ऑस्कर रेबेल क्लाउद आल्वारीस आनी आतां एक दोन दीस पयलींचो मुगेली डिबेट रामाकांत खालप वाल्मिकी मागीर जुझे मारिया व्हडले व्हडले मुगो डिबेट करून गेल रे सायबा म्हजे बरें बसताय तूं डिबेट करूंक फॉर्सान आपयता आमकां फोन करून आपयता यो म्हूण डिबेट करपाक ना हेराल्डा फोन मार आनी चार आतां 2 दीस पयलीं डिबेट जाल्या बरें तें जालें आनी चड उलयना कित्याक इट बिकम लिटल बीट लेट आय कॅनॉट टॉक सो मच इज देयर टू टॉक अबाउट दीस फेलो ते दायगोचे काटा प्राची चलायस केले प्राचे तुगे कितें वयता ते मातशें देखून एक बटरफ्लाय उडायला जाय तो थंय व्हिडिओ काड आतां तूं हें काम कित्याक कोना रे तूं पॉलिटिकल म्हाका प्रॉस्टिट्यूट म्हणटालो हांवें तुका पयर एक्सप्लेन केलें पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्यूट तो कितें पण घेता न्हू चाय पाणी आनी 2-3 म्हयन्यांनी चॅमेलियना भाशेन चेंज करता तूं पयलीं मरे तूं पुलीस स्टेशनाचेर हसतालो आपल्या चर्चिलान भितर उडयलो इन्फ्लुयन्स लायलें आपल्या हिंग दवरूं ना आपल्या मडगांव लायलो आनी कितें सांगतालो आनी आतां तितकें म्हळ्यार तूं चर्चिला बरें आंगणा वचना मरे चर्चिल तुका मेळो येता ते चर्चिलागे फॅमिली एटलिस्ट I give the benefit of doubt. तूं थिंग भितर चलताय तूं you are going to put them also in the cloud. चर्चिल एंटी नॅशनल एक्टिविटीचे तेजे पड केस जाल्ली दॅट वॉज फॉर गुडनेस ऑफ गोवा
स्टेट गव्हर्मेंटा ओ स्टेट हुडा लागून ओ कोंकणी लागून. अरे जेली पड मग काय ना, जेली कित्या लागून पडटाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. हांव जेली कितले पुजा पडलां, कितले पुजा पडलां, 1 आनी 2 पुजा. 2002 आसा हांव जेली पडटा. वेन आय फॉट अगेन्स्ट दीस गोत्रा रायट्स. कोणा कडेन विचार, तूं जेली कित्याक पडटा. कोणा नांव डिफेम कोता, कोणा चोरबूज कोता, कोण सँड माफिया कोता, आनी कोण एंटी नॅशनल एक्टिविटीज कोता, तेसो कामां पडटा तूं जेलीन. हें बंद कर. तूं जेली पडलो म्हणटरी आपूण बोर म्हणशी. अरे नाथुराम गोडसे जाण मरे तूं. गोडसे आनी गांधी डिफरन्स आहा. तुगे बरेपण पड सांगत तूं न्हू हें तें आपल्यान हें केलां तें केलां तेंय काडटा तुगे हांव. सो हें प्लीज तुगेली ही नाटकां बंद कर. मेन जबाब दी लोकांक. आतां नेक्स्ट व्हिडिओ काड तेजे क्लियर सांग. तुका सँड चोरयेच्या बुदयेन, चोरबुदयेन, सँड माफिया बुदयेन तुका एरेस्ट केल्लो करूं ना. चार्जशीट जाल्या जालना, तुवें बेल काडल्या काडना. अरे एक कोणूय भुरगो न्हू, एक आवयच्या अर्द्या दूद पिताय कोणूय भुरगो. तूं मरे गोंयची माती आमगेर ती आवय, ह्या आवयच्या अर्द्या तूं रगत पिला रगत. तुगे म्हाका तुगे मरे चायल्डहूड बरें नासलें, भुरगेपण. वेन यू केम अप न्हू फ्रॉम चायल्डहूड. आनी ती स्टोरी आहा मुगोडे. ते मागीर तुगे सगळी एक फायल करतो आनी दितो तुका. नाजाल्यार तुका आमकां सांगिल्लें तूं बंद कर. आनी एपोलॉजी माग त्या फादरा कडेन, इगोरचे कडेन, कार्डिनाला कडेन. थिंग तूं भितर विशय भावता म्हणटा तें घेवपाकू नाय. तूं एटलिस्ट सोशल मिडियाचेर मूड. ओके. आनी चॅप्टर क्लोज कर. तुका पयलें सांगलेलें पुलीस स्टेशनाचेर तूं एपोलॉजी माग काबार कर, हांव मुखार वचना म्हूण. पूण तूं एडॅमेंट. तूं मागी गो म्हणटा मागी गो ना. मागी गो आसा जाल्यार तुका जाण जावपा जाय. तूं एपोलॉजी माग बिस्मा कडेन, फादरां कडेन आनी चर्ची कडेन, ऑन द सोशल मिडिया, ऑल द चर्च पीपल हू वर्क फॉर द चर्च, सगळ्या नांवान तुका एपोलॉजी माग. नेक्स्ट डे चिंतून बाद रायना हांव तुका सॉरी म्हणटा. डन. तुका इगो मुगे दाखयता. देव बरें करूं.